इश्टानो, वजरी पेडणेच्यान समीर शेटयेन आमच्या मुखार बहुरंगी आनी बहुढंगी असे कॅरेक्टर्स आमच्या मुखार दवरले ऑडिशनाक. आमच्या ऑडिशनान आमचो नेक्स्ट पार्टिसिपंट समीर शेटये वजरे पेडणेच्यान. जसा जीवात जीव घुटमळ तसं फिरतीचं वाटतंय बळ तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मिळ रान मग बघून दुश्मन जळ. तर तुमका आता सांगता हांव डिफरन्स बिटवीन ओल्ड बायक आणि न्यू बायक. पयलींची कितें राजदूत डबा 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 चलता आपली फुडलोच दिसता फाटलो कोण दिसना चलता. फुडें हारशे दोन तेका रिबणी तांबडे तांबडे दोन अशे तांबडे तांबडे ते अशे 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 अशे. आणि आताची FZ करिश्मा पल्सर 220 मनीस कोण फाटलो दिसता फुडलो कोण दिसना सकयल सारकें. पयलींचे कशें गाडी स्टार्ट मार पयली गियर घातला पयली आपूण ढुकली गाडी एक त्रास ना मातशें भाऊ बसला बसला हां बस चला. आतांचे कशें स्रिंग कायच कायच. आणि ते प्रॉब्लम कितें फाटल्यान गर्लफ्रेंड आल्यार लोक तेका पळयता हेका पळयत ना. ओ थंय रेवन मिल्ला गर्लफ्रेंडाक लोक मगे बॉयफ्रेंड गो हय कितें हां काय ना भाऊ बेश्टे पळयता गाडी पळयता गाडी गाडी FZ अशें आसलें. परतून पयलींच्या राजदूताची नांवां फुडें महादेव महालक्ष्मी प्रसन्न गणपतीचो फोटू महादेवाचो फोटू त्रिशूळ अशें फाटल्यान बाबांचा आशीर्वाद आईचा आशीर्वाद थांब लक्ष्मी कुंकुलावते फाटल्यान ते मॅटींग अशें रबराचे टायरा कडेन. आतांचे कशें आतां तसं कांयच ना. मॉन्स्टर हेटीन कितें स्पोर्ट्स हेंचो मागीर केन्ना स्पोर्ट जाता ती वेगळी गजाल. ते पळोवन फाटल्यान तांबडो शिंगाचो बैल बुल म्हणून कित्याक लायतात ते म्हाका कांय खबर ना आसता फाटल्यान नंबर पट्टी फाटल्यान. परतून दुसरी गजाल हे आतां भजनां बीन जातात तुवें पयलें आसतलें अजीत कडकडे घालता ते दिसतो हेतून घातलो अजीत कडकडे खंय ते गोविंद विठ्ठल बोला विठ्ठल बोला विठ्ठल ते थंय गातालो तो बरोबर सारकें सुभाषाक येता सारकें तो आसलो थंय आसलो तेन्ना. तर बोला विठ्ठलान अजीत कडकडे गाता कैवल्याच्या चांदण्याला भुकेला चकोर चंद्रभागे पांडुरंग चंद्रभागे पांडुरंग. डोळे कशे उडीन आता मी लग्नाक गेले आसतले थंय जेवणाक कशी गर्दी अयर ना दिले आतां जेवणाक पयलीं थंय हजरलो अयर कितें मागीर ते जेवण घेतलें लायनीक घेतले सुरू तेंचे लायनीक घेवपाक घेतले जाल्यार ते मागीर जेयतना कशें फ्रंट काय असो ना भिंतीच्या आडोसाक मागीर कोणी म्हणजे राजन जेयताय अरे अयर दिलो दिलो उद्या दिलो खूब तेच्या कडेन डायरेक्ट जायना हे पाट पडलो मदींच वाटत मदींच कोणें राजन राजन केन्ना आं अयर मागीर रे गर्दी आहा न्हू मागीर मागीर सगळें जालें की मागीर तुला. तुमी जर हेका पळयलें खंय कुत्र्यांक पळयलें वाटेनसून येता जाल्यार तूं पणजे बिणजे हांगा तूं अंदूर पळयलो जाल्यार कुत्रे कशें आसा मागीर ते म्हणटा कितें ते आपल्या भशेन राती हो आसलो गर थंय हो तो रातचो मागीर ते कशें हेका सगळे डिटेक्टीव काय कुत्रे सारके लायनीन अशे न्हिदले तुजो आं हो न्हू तो म्हणटा अशें कुत्र्यांचे थंय आसता. दुसरी सिस्टम आतां तुमकां पळयलें जाल्यार इस्कॉलान भुरगे प्लेजीक उबे आसतात बारीक बारीक KGचे तांकां जर तुमी लायन क्लास सावधान म्हटल्यार काय ते भुरगे तांकां लायनीन दवरतात न्हू KGचे भुरगे ते लायनीन दवरले अशें जाल्यार तांकां तें हें नासता कितें तांकां कशें रावपाचें बीन खबर नासता. मागीर टिचर मागीर तांकां सुरू केलें एकदां तेंचे भारत माझा देश आहे मागीर ते भुरगे अशे म्हटलं जाल्यार म्हटलं ना जाल्यार ना टिचर शुभम मारता शुभम टिचर मारता म्हाका कितें म्हणटात ते मदीं टिचर हाम्मा आयले टिचर ते हागले थंय जागले हाम्मा टिचर थंय तूं वगैरे हांगा बाय अशें आसता. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट साईनाथ फडते फोंडेच्यान.
शोलेचो रिमेक करपा आहा भितून गब्बर क्रिस्टोफर आनी ठाकूर पर्रीकर जाता अशें सीन आहा पर्रीकराक बांदलेलो आहा आनी हो गब्बर तेच्या फुड्यान भोंवता. अरे ओ पर्रीकर कितने आदमी थे? कुछ नहीं, बस एक आदमी नहीं, एक औरत थी. जयंती नटराजन उसका नाम था. वो एक औरत पूरा डंडा मिट्टी में मिला के गई. हाँ, और तुम लोग उसको दिल्ली जाने दिए और आए खाली हाथ. हाँ, क्या करता पड़ेगा, तू टेंशन मत ले. तुझे और तेरे आदमी को मैंने पैकेज रखे. पैकेज? हम कौनो पैकेज वैकेज नहीं मांगता. अरे उस पैकेज से हमारा क्या होगा? उस 8,000 के पैकेज में हमारा क्या होगा? हाँ, बोल रहे मेरे को पर्रीकर, उस 8,000 में मेरा क्या होगा? अरे उस 8,000 में बसंती तो क्या दन्नू भी नहीं नाचने वाली. हाँ, सच में? या इट्स रियली नहीं नाचने वाली, वो नहीं नाचने वाली. अब इतना बांध के रखा है और करना क्या? अच्छा, इतना बांध के रखा है तो करना क्या है? हाँ, बोल मुझे, तेरे को क्या लगा मेरे को 8,000 का पैकेज देके हाँ क्रिस्टोफर खुश होगा? शाबाशी देगा? हाँ, शाबाशी देगा? आई एम सॉरी. सॉरी के बच्चे, पहले जग मारी बाद में सॉरी. थू. मैं पर्रीकर हूँ. हाँ, चाहो तो तुझे भी 4 सर्फ एक्सेल के पैकेट भेज देता हूँ. भेजने की बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने आज तक कभी सफेद कपड़े नहीं भी. आई एम ऑलवेज ब्लैक, आई एम ऑलवेज ब्लैक. हाँ, हमेशा काले पहनते हूँ. सॉरी क्रिस्टोफर, आई वॉज नॉट नोइंग. हाँ, ये थू करने का क्या फायदा? हाँ, अब बात केंद्र सरकार के पास पहुंची है. मेरे हाथ में कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं, इसलिए ये हाथ मुझे दे दे. नहीं, ये हाथ मुझे दे दे. नहीं. ये हाथ मुझे दे दे. आणि इश्टानो टायम येयला डिक्लेअर करपाचे बॅच 3 म्हणजे 1 to 3 न्हू. हे तिगूय जाण एकाच लेवलाचेर आसा, एकाच पट्रीचेर. आनी बाकीचे जेंच्यांनी परफॉर्म केल्ले ते बी सुद्दां तितलेच इक्वल आसा. पण त्या दिसा तेंचो परफॉर्मन्स बरो जाल्लो, इतलोच फरक. बाकी बरे आसा ते. आनी आमचो तिसरो पार्टिसिपंट जो सिलेक्ट जाला तेजें नांव आसा इरफान काझी फ्रॉम वास्को. आणि आमच्या दुसऱ्या नंबरार जो पार्टिसिपंट सिलेक्ट जाला तेजें नांव आसा गौरव नायक फोंडेच्यान. आणि शेवटाक बट सामके जेका तुमी रावल्या त्या फर्स्ट नंबराचेर म्हणजे जेचो परफॉर्मन्स त्या एपिसोडान एकदम सुंदर जालो, नॅचरल जालो, सामको फ्री फ्लोईंग, सारको असो सच्चो, असं कांयच प्रेशर घेनासतना आनी वयल्यान सारके प्रॅक्टिकल लायफांतले तेणी कांय मुद्दे हेरले आनी आमच्या मुखार दवरले कॉमेडी स्टायलीन. तो म्हटल्यार ही इज नन अदर दॅन समीर शेटये, वजरी पेडणेचो आमचो फर्स्ट पार्टिसिपंट. जस्ट इमॅजिनाचो नंबर 1 पार्टिसिपंट जो सिलेक्ट जाला समीर शेटये. झिंग काच, झिंग काच. इश्टानो, हे जे 3 पार्टिसिपंट सिलेक्ट जाल्या ते तुमकां दिसतले जस्ट इमॅजिनाच्या फुडारांतल्या एपिसोडांनी, कांय एपिसोडांनी एक्टिंग करतना, स्किटांनी, कितें मिमिक्री करतना, बट दे वील बी पार्ट ऑफ जस्ट इमॅजिन अलॉंग विथ मी. हांव आसा ना. आनी त्या भायरूय जे पार्टिसिपंट बाकीचे येयले तेंच्यांनी हताश जावपाची गरज ना, कित्याक ज्या रोलाक जो फिट आसा तेकाच हांव एप्रोच करतलो. आनी यू विल सी ऑल दीस ऑर मे बी मोस्ट ऑफ देम इन द फ्युचर एपिसोड ऑफ जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, चवथ बरी भशेन फुलया, बरे भशेन साजरी करा. आनी इतलेंच सांगून हांव म्हणटा जस्ट इमॅजिन. बाय बाय. Just imagine.